सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयज आमचो सांतूस पासूस हे रितीन आनी हे भेटीन आमी वांटो घेता आसतना आमचे सगळे कोश्ट त्रास दूख आमची चिंतनां आमचे आवंडे आमचे घोराब्याच्यो गरजो सगळे देवा मुखार आमी दवरुया मागुया एकामेका पासत मागुया आमचे फिरगोजे पासत करीत भाशेन आनी आमचे फिरगोजेंतल्या सगळ्या वांगड्यां पासत हे भेटेन आमी बरे भाशेन वांटो घेवंक वयर जागो आसा जायतो लोक आहा आयज जागो वयर आनीक आमचे कॉयर लॉफ्टान आसा थंयसर वसूं येता वयर चडचें आनीक हे मिसाचे आयची मिसाची भेट भेटोवंक आनी देवाचें उतर आमकां परगटूंक आयज आमचे मदें आमी येवकार दिता फादर एडन फेर्नांडीस तो पातकूर कुट्टाळेचे फिरगोजेचो आयज आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट भेटोवंक आनीक हो नियाळ करपाक फादर आमी तुका येवकार दिता आनी तुज्या वावराचेर आनी तुज्या जिविताचेर आमी भरपूर आशिर्वाद मागता कितें भशेन मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत पाप साहेबाची भलायकी मातशी बिगडलेली आसा आमी सगळीं मागुया आमच्या पाप साहेबाक बरी भलायकी दी म्हूण तशेंच हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया जीं कोण जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया आमच्या सरकारा पासत मागुया आमच्या लोकां पासत मागुया ही सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरून हे भेटेन आमी सगळीं खतखत्यान भाग घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आयज भोक्तीपणीन जेजूच्या पावलांनी आमी पावलां घालून सांतूश पासूश पुरसांवांत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या आयज आमचे नोदरे मुखार बोणकोणी नासलोलो आनी खांदार खुरीस घेवन आशिल्लो जेजू दिसता आमचे चुकीचे फारीकपण दिवचे खातीर जेजून खुर्साचो भार आपणाचेर घेतलो आमी देव मंदिरांतल्या जेजू खुर्सार पळोवन चुटचुट्टा पूण समाजांत खुर्साच्या भारा खाल चेपतल्यांक आदार दिवंक फाटीं उरता हो तांचो भार वाडयता कामदाराक उणे पगार दिवन दुडू वापरून दुसऱ्याचें तें आपलें करून पर्यावरण बोश्टावून आमच्या आदवाक लागून दोंगर झाडां कातरून आमी समाजांत एक बारादीक खुरीस तयार करता
आयच्या समाजांत आमच्या कोश्टोलल्या भावा भयणी वरवीं जेजू आपलो खुरीस वता आनी सोंसता म्हूण जाणो जावया आनी आमी समाजांत तरेतरेच्या खुर्साक मोगान वेंग मारूंक दुसऱ्याचेय खुरीस लोव करूंक आमकां जाणवाय समजिकाय आनी भावार्थान वाडोय म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. देवाची खेरीत येवचवण आसली मनशा कुळाचें तारण आनी ह्याच खातीर आपल्या पुताक पाठोवन पुतान कोश्ट मरण सोंसलें आनी सगल्यांक एका राज्यांत जोडून घेतली आनी तें म्हणल्यार स्वर्गीचें राज. ह्या स्वर्गीच्या राजाची सगलीं आमी दायची. देवाचीच येवजण ती की आमी सगलीं एका राज्यांत एकठांय जावंक. पूण सबार पावटी होच आमचो एक फोट जो आमी सांबाळचो आसलो तो आमी सांबाळूंक ना. आयज आमी हो सांतोस पासोस भेटयता जेजू खांदार खुरीस घेवन गेलो न्हय आपल्या पातकां पासत पूण मनीसकुळाच्या पातकां पासत. आमी आमचो खुरीस उबारून चलोवंक जायते पावटी चुकता. आमचो खुरीस जायते पावटी आमी नाकारला. आमचो खुरीस कडेन आमी दुसऱ्यांच्या खांदार उडयला. तर ह्या आनी ह्या पातकांची दूख धरून सगलीं सांगाती म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो हो सगुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मारी सगल्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हाज्या खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे वेळार खेरीतपणी चोण एकल्यान आपलेच खातीर मागचें, आपल्या खातीर, आपल्या कुटुंबा खातीर, तशेंच आमच्या चिखलेच्या गांवच्या खातीर. देवा आमच्या बापा, मनशाची सोडवण तूं निरंतरी करताय, तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे परचेक तूं दादोशी करताय. तुजे हे विचून काडलेल्या पोरजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मूची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्याच्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. हांव ताचें एकूच राष्ट्र करतलो. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो, जोली मोली शिंपडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगरांचेर हांव ताचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी समेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी तीं दोशी आशिनात. कुड्ड्या देवांची बोजवण करून आपल्या नश्ट कर्तुबांनी वो दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी तीं बसटोवची नात.
तांणी जायते पावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितोड करतलो. तीं जातोलीं म्हजी परजां आनी हांव जातलों तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे प्रमाणे चलतली. जो देश हांवें म्हजे चाकरा जाकोबाक दिलो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत तीं जियेतलीं. तीं तांचीं भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं तुंय जियेतलीं सद्दां काल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणांक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मदें सद्दां काल म्हजें पवित्र विराट करतलो. तांचे वयर म्हजें तिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजीं परजां. आनी जेन्ना तांचे मदें सद्दां काल म्हजें तिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र कोत्ता तो सरस्पोर हांवूच. देवाचें उतर हें. सबाब गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सरस्पोर आमकां राखता. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सरस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुनव्यांक अशें सांगतात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायल्लो तोच ताका जमा करता. जो गवळी शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब तसो सरस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोळीश राजाच्या चपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगलीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब तसो सरस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशें म्हाताऱ्यांक कुशलकाय भोगतली. तांचें रुडोन सोंपून तांकां हांव संतोषीत कोत्तलो. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाबरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब फुडकार. तुमचीं सगलीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सरस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. सुरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयलोलें जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटूच पुरोम्यादनिकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमच्या पोरजेचो भस्म करतलो. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम्यादनीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. हें ताणें
सगळ्या राष्ट्रांचो बोसमू जावचे परस पोरचे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजत नात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो पोर उमेदनी कसो ताणें अशें बाकीत केल्लें की जेजू पोरचे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पोरचे पासत पूण देवाचे आयज पयस शिपडलेल्या भुरग्यांक जण एकल्याक करून एक करचे पासत. त्या दिसा तावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवचिताले. देखून जेजून जुद्या मदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर तो रावलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले शुद्धी करूंक जाय तो लोक गांवांत थावन जेरुसाल्याक गेल्लो. ती जेरुसाल्याक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भयणी भावानो, आजच्या ह्या दोनूय वाचपांत आमी लक्ष घालें जाल्यार देवाची येवजण पोरचेक एकठावपाची, एक राज करपाची येवजण देवाची दिसून येता. पयलें वाचप एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी ह्या प्रवाद्या वरवीं देव इस्रायल पोरचेक कोडीत करूंक लायता की आतां तुमचें जी कोण तुमी शिंपडलेलीं आसात, गांवांनी फावलेलीं आसात, परतून एकदां तुमच्या देशांत तुमी येतले. एक देश तुमचो जातलो, एक राजा तुमचो जातलो आनी एक गोवळी तुमचो जातलो. म्हळ्यार आख्ख्या परजेचो एकवट आमकां दिसून येतलो. त्याच परी शुभ वर्तमानांत जायतो लोक जेजूचो पाटलाव करतालो, जेजू जायते बरे वस्तू करतालो, जायत्यो मिलाग्री करून तांकां दाखयतालो आनी त्याच खातीर जेजू जायते जाणां ताचो पाटलाव करतालीं. जेजू लोकांक एकठायतालो आनी खेरीतपणी हें आयज वाचप शुभ वर्तमान आमी आयकलां त्या लाजाराक मेल्ल्यांतलो जिवंत करतोच आसा तो त्या भागांतलें. जेन्ना लाजाराक जेजून मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो, मरणाचेर देखून आपल्याक अधिकार आसा हें जेजून दाखोवन दिलें आनी त्याच खातीर अदीक लोक जेजूचो पाटलाव करूंक लागलोलो. पूण कितें जालें, फारिजेव आनी दोन शास्त्री आसले, तांकां हें फुटवना जालें. कित्याक जेजूची पॉप्युलॅरिटी वाडटाली, अदीक आनी अदीक लोक जेजूचो पाटलाव करताले आनी तांची पॉप्युलॅरिटी फारिसेव जांकां अदीक मान त्या काळार आसलो, आतां घोडी तांकां चड मान आमी नासलेल्या भशेन पळयतले, पूण त्या काळार फारिसेव म्हणल्यार द परफेक्ट पीपल तांचे असले आनी कोणूच ना. अदीक मान तांकां समाजांत आसलेलो आनी त्या वेळार तांची पॉप्युलॅरिटी देंवताली. लोक तांकां सोडून जेजूच्या फाटल्यान वेतालो आनी ह्याच खातीर ते निराशी जाल्ले. आनीक एक मन तांचें आसलें, सरकार आसलो रोमकाराचो आनी जेन्ना कोणूय रोमकाराच्या सरकारा आड वेता जाल्यार ते तांकां नश्ट करताले. आनी जेन्ना इतलो लोक जेजू फाटल्यान वेता, जेजूनच फकत ह्याच लोकांक घेवन, जुदेव लोकांक घेवन तरी चळवळ केली आनी रोमी सरकारा आड गेलो जाल्यार रोमकाराचो सरकार सगळ्या लोकांचो भस्म करपाचो ही भिरांत तांकां आसली. आनी त्याच खातीर एक बसका, एक सभा ते आपयतात, बसतात आनी चिंततात. आयडियलिस्टीक मायंड, आयडियाज सगल्यो कितें करचें, कोण करतलो, सगळें चिंततात, निर्णय घेवंक प्रयत्न करतात. आनी इतल्यान कायफास नांवाचो हो मुखेल त्या वर्साचो पोरम्यादनीक आसलो, तो उलयलो. आयडियलिस्टीक मायंड आसलें आतां प्रॅग्मॅटीक मायंड म्हणजे प्रॅक्टिकल मायंड. प्रॅक्टिकली आमी कितें करूंक जाता तें तो तांकां सांगून दिता. एकल्या खातीर सगळ्यान मेल्ल्या परस सगळ्यां खातीर एकल्यान मेल्यार अदीक बरें, सगळ्यां खातीर एकल्यान मेल्यार अदीक बरें. आनी खेरीत बूद तो तांकां दिता. कित्या खातीर, जोरी तोरी जेजूक मारूंक जाय भोव अवघड जालें. कित्याक जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान वेतालो. आतां जेजूक मारता जाल्यार ह्या लोकांक कितें सांगतलो? त्या खातीर ह्या रोमकारांची भिरांत दिवन जोरी तोरी आमी ताका मारिना जाल्यार सगळ्यांक रोमकार मारतले हें सांगून तरी एक फोटी कशी खबर घालून तरी जेजूक मारूंक ताणें हें नीब सोदून काडलेलें. पूण शुभ वर्तमान सांगता ते भशेन ताच्याच तोंडांतलें हें एक बाकीत कशें प्रोफेसी म्हणजे फुडारा विशीं तो उलयलो. आनी कितें तें, देवाची येवजण जेजूच्या एकल्याच्या मरणा वरवीं सगळ्यांची सोडवण. देवाची खेरीत येवजण आसली, जेजून मरण सोंसून पुनर्जीवन जावन सगळ्यांक सोडवण जोडून घेवंक जाय आसली. आनी हेंच तेन्ना कायफासाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें. प्रितीच्या भयणी भावानो, देवाची येवजण आमकां सगळ्यांक एक धरपाची, सगळ्यांक एकठावपाची.
म्हण आज आमीच आमच्या सरभोंवती नदर मारुया. आमचे मदें एकवट आसा काय? आमचो एकचार जे देवाचे येवजणे प्रमाणे आसलो तो आज आसा काय? तुमी पळयतले ना, जायते कारणां आसतलीं, तातूंतलीं फकत 3च कारणां तुमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर आमचें राजकारण. आयज राजकारणाक लागून घडी आमचे मदें जायत्यो फुटी पडल्यात. त्यो तांकां राजकारणां आसात तांकां फायद्याच्यो. जितले लोकां मदें फुटी पडटात तितले तांकां तांचो पावर दवरूंक मेळटा. जरी तर लोकांचो एकवट जालो तांचो पावर पडटा. आनी त्याच पासत लोकां मदें दुस्पट आसलेली तांकां फायद्याचें जाता. दुसरे सुवातेर प्रतीच्या भयणी भावनो, आमी शिकलेलीं मनशां, पूण आमी शिकलेलीं आसून लेगीत भोव करून आमच्या गोंयांत जायते कडेन भोव करून आमच्या फिरगोजेन लेगीत आमी जाती काती मानतात. तुमीच पळयत जाल्यार जायते फिरगोजे अशें घडटा की जे कोण उंचल्या जातीचे आसात तेच म्हणटले ना आमी मुखार आसूंक जाय, सगळें बरें आसा ते फिरगोजेन उंचल्या जागी आसात ते आमकां मेळोंक जाय, आमी फिरगोज चलोवंक जाय. एक फावटी 5 विगाराच्या वयर देखून वचोन आपण फिरगोज चलोवंक ते सोदतले. आनी ह्याच खातीर उंचल्या जातीचे आनी सकयले जातीचे म्हणून आमचे मदें दुस्पट जाता. आनी अशें की निमणे सुवातेर हांव म्हणटलो आमचे मदें दुस्पट पडटा, आमचे मदें अंतर पडटा भोव करून सांतांक आनी पातक्यांक लागून. आमचे मदें जायते जाण आसतले, कितले पातकी आसूं आपण सदांच सांत म्हणून लोकांक दाखयतले आनी दुसऱ्यांक पातकी म्हणून बोटां दाखयतले. जे परीन तो फारिजेव आनी 2 वसुलदार मागणें करताले, फारिजेव त्या 2 वसुलदाराक बोटां दाखयतालो, ते भाशेन जायते आमचे मदें फारिजेव आसात, दुसऱ्याच्या पातकांक बोटां दाखयतात. आपण कितें पातक करता तें दाखयना, आपण सोबे माजार सांत म्हणून दाखयतात आनी दुसऱ्याचें पातक सोबे माजार घालून दुसऱ्यांक समाजांतले भोव करून फिरगोजेंतले भायर येतात. आनी ह्याच खातीर आज आमचे मदें फुट्यो पडलेल्यो आमकां दिश्टी पडटात. जेन्ना आमचे मदें ह्यो फुट्यो पडटात तेच फुट्यो पडून आमी तातूंतच रावतात तेन्ना आमी देवाच्या येवजणेचे आड आसांव. देवाची येवजण आसली आमकां सगल्यांक एक करूंक, एक राज आमचें बांदूंक. आनी खंयचें राज तें? स्वर्गीचें राज. एकूच राजा आसतो आमचो, कोण तो? जेजू. एकूच गवळी आसतो आमचो उत्तम गवळी आनी तो जावन आसा जेजू. आनी हीच जाली देवाची येवजण. तर हे देवाचे येवजणेक आमी आमचो सहकार दितले जाल्यार आमी आमचो एकवट सांबाळूंक जाय. वय जायतीं कारणां आसात, आमचो एकवट आसा ताचे दुस्पट घालूंक, एकवटाचे फुट्यो घालूंक, पूण जरी तरी आमकां आमचें क्रिस्ती मोन आहा, क्रिस्ती कोसियांस आसा जाल्यार देवाच्या येवजणेंतल्यान पावलां मारूंक आमकां उलो आसा. आनी तीच ती देवाची येवजण, मनशा कुळाची सोडवण, पूण खेरीत भशेन मनशा कुळाचो एकवट. एकूच राज तें म्हणल्यार स्वर्गीचें राज, एकूच गवळी तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. ह्या वेळार सगळीं आमी उबी रावुया आनी कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी पवित्रित्वेच्या एकचारात रावन क्रिस्ती पोरजेक दिसान दीस देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या भारताच्या राज खबऱ्यांनी आनी आमच्या गोंयच्या सरकारान देशाच्या लोकांची उदरगती पासत वारूंक निती आनी स्वता खातीर झुजून समाजाचो फायदो दोळे मुखार दवरून ओनीत नोपेत करूंक तांची मोना उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. सगळे आमचे पिडेस्त भावा भयणांक कुडीचे कोश्टांनी वळवळटात, तशेंच आत्मीक अडचण्यांनी बॉल मेळटा तांकां आपली पिडा आनी कुडीची त्रास उदार काळजान सोसूंक पवित्र आत्म्याची बॉल बापा लागीं मागुया.
आमचे गोराबे मोगाची आनी सेवेची कोर दोर एका वांगड्यान एकामेकाची सेवा करून मोगान आनी शांतीन जिवन राग देवस आपस्वार्थीपण पयस करून आमचे गोराब्यांनी क्रिस्ती शेगून वाडूंक आमकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव सुर्गेचे बापा, हे आमच्या भयणीन आमच्या नांवान उबाल्या ती मागणी तूं दोयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. पेटोले वेळार गायन करूया C32 पेज 42 C32. म्हज्या बाबळनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पिता देव बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुजें नांव उच्चारून पविस्नान घेतल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार कोत्ताय. तुज्या चाकरांची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे ओत्रेक सुफळ कोर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सुरेशपूर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काय तो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोर्ना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुज्या मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां व्हरत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायनांतल्यान बावरताचो गोठ परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो दोन मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे चौपती बागेवन धर्म दुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या नांव पवित्र जावं. चिराय संपय कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमचे चुकल्यां शिक्षितां तशें आमचे पत्तादोस आनी आमकां करूं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या हेण्याक आमी बरवशान रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावात ताचें दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. Cheers.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा, जेजूच्या भोव पवित्र रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताच्या वरवीं देव स्वयंबाच्या आमकां वांटेली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. भाव भयणीनो, आतांच पवित्र मिसाचे भेटेन आमी भाग घेतला. आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी ह्या पवित्र पुरसांवान वांटो घेता. बरे भाशेन भक्तीन आमी ह्या पुरसांवान वांटो घेवया. कितें भाशेन आमच्या कॉन्फ्ररीच्या भाव भयणांक शाबासकी. आयज बरे भाशेन ही तयारी तांणी मांडून हाडलेली आसा. जाल्यार ह्या पुरसांवांक भाग घेता आसतना आमचे कॉन्फ्ररीची भाव भयणां जे भाशेन आमकां वाट दाखयतात आनी सांगतात ते भाशेन आमी चलुया. पुरसांव सोकोलतावन वचून वयर येतलें. वयर आयल्या उपरांत वेरोनिकाचें गीत जातलें आनी वेरोनिकाचें गीत जाल्या उपरांत पवित्र सेरमांव जाल्या उपरांत उमो जातलो. उमो इगोर्जेन भितर जातलो. आनीक एक पावटी आमची कॉन्फ्रार भाव भयणां जे भाशेन आमकां वाट दाखयतात ते भाशेन ती मांडावळ आमी सगल्यांनी सांबाळची. तुमी सगळीं मांडावळ बरे भाशेन सांबाळटली देखून आदी फुडेंच तुमकां शाबासकी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक कितें भाशेन आमी आयज ही वाट चलता आसतना हो आमचो सॅक्रिफीस कसो आमचेच पासत, आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमी भेटोवया. तशेंच मनान दवरया आमी ह्या दिसांनी आमचे इगोर्जेचो पाटोस उगडलेलो आसा. बरे भाशेन आमचो हो वावर बेगीन सोंपूंक आनी सगलो वावर बरे भाशेन जावं कितें भाशेन आमी हे ल्हानशे सॅक्रिफीस भेटोवया. तेच बरोबर तुमची देणगी तुमी जायते जाणांनी दिल्या. फाल्यांच्या दिसाक हें लिस्ट जें आसा आमचे डोनर्स जे आसा ते फाल्यांच्या दिसाक आयताराच्या दिसाक आमी सांगतले. कितें भाशेन तुमकां आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या वावराक तुमचो सांगात आनी तुमचो आदार भरपूर मेळटलो म्हूण आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणून तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. फाल्यां आयतार, फाल्यां पयलें मीस जातलें 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस जातलें 8 वाजता. 8 वाजताच्या मिसाचेर रामाच्या चुट्ट्यांचेर आशिर्वाद जातलो आनीक दोबाचीक प्रवेश इगोर्जेन 8 वरांच्या मिसाचेर जातलो. तर हे रितीन आतां फुडले रितीन बरे भाशेन आमी सगळीं वांटो घेवया. उबी रावया. सुरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून यात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. I-32, page 135.
मुखार
तूं मेलो आनी घेवन चलोन वेताना लोकां मोदेगांत चलोन वचचें पडटलें कित्याक पयले सुवातेर लॉज भोगूंक जाय आसली रोमी सरकाराक जाय आसलें ताणें लॉज भोगलोली आनी दुसरे सुवातेर लोकांक दाखोवंक जाय आसलें जो कोण आमचे आड येता ताका हे भाशेचें मरण आमी दिता लोकांक देख कशी दिवंक लोकां मदें भिरांत घालून आनी ह्या वरवीं लोकांक आपल्या ताब्यांत धरूंक त्याच पासत खुरीस म्हणलें की ना तांचे भितर भिरांत रिगताली कित्याक खुरीस ताच्या खांदार पडटा तो मेलो हाच्या वाचपाचेर आमी लक्ष घालचें वाचप आमी आतांच आयकलां जेजून शिसांक म्हळें जेजू शिसांक म्हणटा आतां जेजू शिसां लागीं कित्या खातीर उलयता जे भाशेन आदीं इजायास प्रवाद्यान सांगलोलें सोडवणनार येतलो तुमकां सोडयतलो शिसूय सगल्या जुदेवां भाशेन रावताले हो एक सोडवणनार येतलो एक राजा येतलो आनी आमकां सोडयतलो पूण तांचें मन आसलें संवसारी मन संवसारी वस्तूंनी गुल्ललें मन आनी त्याच खातीर तांचो राजा जो येवपाचो आसलो तांच्या चिंतना प्रमाणे हो एक संवसारी राजा संवसारी संतोष आमकां दितलो संवसारी इनाम आमकां दितलो हें तांचें चिंतप आसलें दर एका जुदेवा भाशेन आनी ह्याच चिंतनाची बदलणी कशी करूंक जेजू आतां जें कितें फुडें सांगतलो तांचें मन ओडून घेता तांचें मन बदलचे खातीर खेरीतपणी जेजू आतां तांकां सांगतलो आनी सुरवातेक जेजू म्हणटलो कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार आमी जाणो जेजून तांकां आपयले थोडे खारवी आसले कोण 2 वसूलदार आसले तरेकवार दोंद्यांद आसले आनी वचून जेजून आपयता तेन्ना जेजून तांकां फकत म्हणलें म्हजे फाटल्यान यात जेजून कोणाक बोळ करूंक ना कोणाच्या गोड्यार सुरी धरून ताणें म्हणूंक ना येता जाल्यार यो नाल्यार मात्ता म्हणून कोणाक म्हणोंक ना फकत तांकां म्हणलें म्हजे फाटल्यान यो आनी ते जेजूचे फाटल्यान गेले आप कुशेन जेजूचे फाटल्यान ते गेले आनी त्याच खातीर परतून एकदां नव्यान जेजू तांकां एक आपोवणें दिता नव्यान एक सोयेक दिता अजून पर्यंत वेळ आसा खरे पाटलावदार जातले जाल्यारूच येयात नाजाल्यार तुमच्यान वचूं येता आनी त्याच खातीर येतात जाल्यार आपणाचे कुशेन आप कुशेन तुमी येवचे लुकान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानान 19व्या वरान आमकां जाकेवाची खबर मेळटा जेजून दुसऱ्यांक म्हणलें म्हज्या फाटल्यान ये पूण जाकेवाक जेजून म्हणोंक ना म्हज्या फाटल्यान यो म्हणून जाकेवाक जेजून झाडार पडयलो यो रे सखला देवान यो आपयलो आनी आपणाक तुमगेर जेवणाक येवंक जाय जेजू तांगेर जेवणाक गेलो आनी जेवणाक आसतना जें कितें घडटालें तें पळोवन जाकेवान आपलें काळीज मन बदल्लें आनी आपलेच खुशेन ताणें जेजूचो पाटलाव करूंक तो फुडें सरलो असलें मन आपणाचेच खुशेन कोणें बोड करिनासतना कोणाची भिरांत नासतना जेजू आज पाटलाव करूंक शिसांक आपयता आनी फुडें म्हणटलो तुमचे खुशेक तुमी पाट करात आतां खुशी आसा जेजूचो पाटलाव करपाची ती खुशी न्हय दुसऱ्यो तुमच्यो संवसारी खुशी आसात संवसारी संतोष भोगपाच्यो तुमच्यो खुश्यो आसात त्या खुशांक तुमी पाट करात कित्याक जरी तर ज्या संवसारी तुमचे आवडी आसात संवसारी खुशी आसात तांकां तरी तुमी लॉकडावन रावले तुमी म्हज्या फाटल्यान येवंक पावचे नात तुमचें मन सगळें त्या वस्तूंचेर आसतलें तुमचें मन तुमचें लक्ष म्हजेर आसचें ना त्या पासत तुमच्या मनाची पुराय लक्ष म्हजेर आसचे खातीर जे कितें तुमचे संवसारी आवडी आसात जे कितें तुजे संवसारी संतोष आसात भोव करून पातकान पडपाचे संतोष आसात ते सोडून दियात असले वस्तूंक पाट करात आनी तुजो खुरीस उबार तुजो खुरीस उबार आतां खुरीस उबार म्हळ्यार तुमकां सांगलां ते भशेन खुरीस उबारप म्हळ्यार तुका मरण पावप तूं मेलोच म्हणून सोजमोवपाचें आनी ह्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा तुजो खुरीस उबार एक गंभीरताय आपल्या पाटलावदारांची जेजू तांकां दाखयता आपलो पाटलावदार जावंक सोंपें न्हय पाटलावदार जातलो जाल्यार खुरीस उबारचो पडटलो म्हणजे तुवें मरचेंच पडटलें ह्या वेळार जेजू तांकां दाखोवन दिता कोण परी ते मरतले ते पवित्र पुस्तकान दोताचे इतिहासान 12व्या वरान आमकां जाकोब जो जुवांवाचो भाव आसलो ह्या आपोस्तलाचे मरणाची खबर मेळटा हेरोद ताका आपल्या सैनिकांक धाडून तोरसादीन मारूंक लायतलो आनी दर एकलो जेजूचो आपोस्त आमी पळयतले हांव तांकां मातयेर कशें मारले एकलो म्हणटो जुदार इस्कारियोत तो गोड घेवन मेलो आनी दुसरो जुवांव जाणटे पिरायेंत मरतलो पूण जे आपोस्त आसले दुसरे जेजूच्या पाटलादार दुसरे शीस आसले सगळे मातयेर कशे मेले आनी त्याच खातीर जेजू तांकां आनीक एकदां सोयेक दिवचे खातीर तूं नीस पाटलादार जावन तूं खोरीस उबारूंक तयार आसा जाल्यारूच म्हजे फाटल्यान यो हो एक सोयेक तांकां दिता फुडें वचचे आदी तुज्यान जावचें ना आतांच तूं फाटीं सर
जाता यो खुर्साक खांद मारून यो आनी आमी जाणो कोण परी शीस उपरांत जेजूच्या खुर्साक जेजून खुरीस उबारलो तेच भाशेन आपणे खुरीस उबारून जेजूच्या फाटल्यान ते गेले आनी शेकी जेजू म्हणटलो तुजो खुरीस उबान ये म्हजे फाटल्यान ये म्हज्या फाटल्यान न्हूय फुडें ओ न्हूय बरोबर फाटल्यान यो कित्याक यो खुरीस घेवन खंय वचोंक जाय कोणाक खबर आसा खंयची वाट धरची खंय पावतलो कोणाक खबर आसा कोणाक खबर ना आनी हाचो जबाब कितें काय जुवान बरयल्या शिव वर्तमानांत 14व्या वेस्परान दुसरे वळीन जेजू म्हणटलो हांव म्हज्या बापाच्या घरा वेता म्हज्या बापाच्या घरा पुस्कोळ सुवात आसा ती तयार करूंक वेता आनी ती तयार जातोच परतून नव्यान येवन हांव तुमकां थंय व्हरतलो आनी तेन्ना तोमास जाप घालून जेजूक म्हणटलो सायबा तूं खंय वेताय आमी नकळो आमी वाट कशी जाणा जातली हांव जेजून सांगलेलें आपूण येतलो व्हरोंक तुमी येयात म्हूण सांगोंक ना आपूण येतलो आनी तरी पूण तोमास हो प्रश्न विचारता आनी तेन्ना जेजू तोमासाक म्हणटलो आपूण जावन आसा ती वाट तूं फकत फाटल्यान यो तुजें लक्ष फकत म्हजेर दवर हांव जे वाटेन वता तूं ती वाट पळय आनी उपरांत म्हजो पाटला करून म्हज्या फाटल्यान येवन ही वाट तूं दवर प्रितीच्या भयणी भावानो जेजूच्या गोश्टांची ती वाट जेजू आपलो खुरीस उबान चल्लो आनी ताच्या पयलीं खुरीस उबारचे पयलीं ताणें आपल्या शिसांक तांचे खुरीस उबारून वचूंक तयार केले आज तो जेजू आमकां उलो करून म्हणटा तुजो खुरीस उबार आनी जें कितें शिसां सवें ताणें म्हणलें तेंच आयज जेजू आमकां म्हणटलो जेजू आज आमचें लक्ष ओडून घेतलो जे भाशेन शिसांचें लक्ष ओडलें आज आमचें लक्ष ओडून घेतलो आमकां जेजू कोण तो सारकी सोजमणी आसा काय दर आयताराक मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेता कोरेस्माच्या काळांत वा आदमेदाच्या काळांत जायती शिकवण आमकां मेळटा तरी पूण जेजू कोण तो आमी वळखता काय सारकी वळख आमकां जेजूची मेळ्ळ्या काय जेजू संवसारी वस्तूंचो धनी न्हय फकत संवसारी वस्तूंचो न्हय संवसार तशें स्वर्गाचो जेजू धनी तर आमचें लक्ष फकत संवसारी वस्तूंचेर न्हय आमचें लक्ष स्वर्गीच्याय राज्याचेर आसूंक जाय आनी त्याच खातीर जेजू आज आमकां चोण एकल्याक म्हणटलो कोणाकूच म्हजो पाटलादार जावची खुशी आसा जाल्यार आज आमकां म्हणटलो आमचे मदली आमी सगळीं म्हणटात हांव क्रिस्तांव आप खुशेन जेजू म्हणटलो तूं क्रिस्तांव जा कोण आमच्या मदल्या कितल्या जाणांनी आमी म्हणूंक जाता हांव आप खुशेन क्रिस्तांव जाला तुमचे मदीं कितलीं जाणां म्हणटलीं आप खुशेन हांव क्रिस्तांव हात उबारूं येता कोण म्हणटा आप खुशेन हांव क्रिस्तांव जाला आप खुशेन कोण आसा कोण उबारना मग फादर बिस्ता एग्जांपल दिवंक आपूण उबारता आप खुशेन आमी म्हणटा हांव क्रिस्तांव जाला आप खुशेन आमी क्रिस्तांव केन्ना म्हणूंक जाता क्रिस्तांव आमी केन्ना जाता बावतिस्मांत कितल्या जाणांनी तुमी आप खुशेन बावतिस्म घेतला कितल्या जाणांनी आमी बावतिस्म घेतला आमच्या आवय बापायच्या भावार्था वरवीं आमच्या आवय बापायच्या भावार्था वरवीं आमी क्रिस्तांव जाले हांव काय पूण क्रिस्तांव पण जियेवप खरो पाटलावदार जावप जेन्ना क्रिस्माच्या संस्कारान आमकां बिस्म साहेब माकून म्हणटा आमकां क्रिस्ताचे गवाय म्हणटा तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार आनी केन्ना जेन्ना हांव पाटलाव करूंक निचेव करता त्या वेळार जेन्ना आमचें गिन्यान वाडटा बावतिस्माच्या वेळार आमकां गिन्यान आमचें तितलें आसना आमकां कांयच गिन्यान आसना पूण जेन्ना आमचें गिन्यान वाडटा तेन्ना आमच्यान निचेव करूंक जाता हांवें पाटलादार जावचो वा हांवें पाटलादार जावचो न्हय तो बडी आमी आप खुशेन बावतिम घेवंक ना आवयन बापायनी आपल्या भावार्था वरवीं आमकां दिला पूण आतां क्रिस्माच्या संस्कारान आमकां जेन्ना आमचें गिन्यान वाडलां तेन्ना सोयेक आसा जेजूचो पाटलादार जावंक निचेव करूं आनी वयल्या वयर पाटलादार न्हय खरोच निजाचो पाटलादार जावंक आनी जरी तर हांव निश्चय करता वय हांव जेजूचो निजाचो पाटलादार जातलो जाल्यार जेजू म्हणटा तुजे संवसारी संतोष आसात तांकां फाट कर तुजे संवसारी आवडे आसात तांकां फाट कर कित्याक ह्या संवसारी आवडी आसात सांकड्यांत बांदलोले भशेन तुका हांगाच बांदून दवरतले भोव करून तुजें पातोक जेन्ना पातोक आदारता हांव देवा कडलो पयस वेता देवा कडसून हांव पयस रावता पूण जेन्ना पातकाक हांव फाट करता देवाक ओदीक लागीं येता आमकां सगल्यांक जिवितांत संतोष अणभवूंक जाय आनी जेन्ना ह्या संवसारांतले आमी संतोष अणभवता ते कांयच खिणाचे आमचे संतोष कांयच खिणाक हे संतोष आमकां मेळटले त्याच पासो जेजू म्हणटलो आप खुशेन तुज्या ह्या संतोषाक फाट कर मातेवान बरयल्या शिव वर्तमान 19व्या वेस्परान त्या गिरेस्त तरणाट्याची खबर आमी आयकता तो जेजू लागीं येता आनी विचारता स्वर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय आनी जेजू म्हणटलो आज्ञा सांबाळ
आनी तो म्हणटा हें सगळें हांव कोत्तां आनी कितें उणें आसा. आनी तेन्ना जेजू म्हणटलो तुजे लागीं जी गिरेस्तकाय आसा ती वच आनी गरिबांक वांट. आनी तेन्ना तो निराश जावन परतून येतलो. कित्याक जे गिरेस्तकायेन तो लोबडल्लो आसलो ते लोबडल्ले गिरेस्तकायेक पयस सरूंक ताच्यान जायना. आनी त्याच खातीर गिरेस्तकाये वाटेन वता जेजू कडलो तो पयस वता. आयज आमी जेन्ना ह्यो वस्तू लॉकडावन रावता जेजू कडली आमी पयस वता. आनी एकदां तरी आमी निचोव केलो वय ह्या संवसारी पातकांक संवसारी वंदोण्याक हांव पाठ कोत्ता आनी जेजूचो फाटलादार जावंक वता. जेजू म्हणटलो चल बाबा तुजो खुरीस उबार, तुजो खुरीस उबार. म्हणजे आमच्या जिवितांत कोश्ट आसात त्या जिवितांतल्या कोश्टाक फुडो कर. पळय आमी सगळीं एक दीस मरतल्या पूण कसलें मरण आमकां जाय काय. ओन भावार्थ्याचें मरण वो एका भावार्थ्याचें मरण. जेन्ना भावार्थी कशी आमी मरतल्या तेन्ना स्वर्गीचें राज आमकां रावतलें. आनी त्याच पासत जेजू म्हणटलो तुजो खुरीस उबार आनी चल. जायत्या जाणांक आमकां आमचो खुरीस उबारूंक आवड जाता, जड लागता. आनी खुरीस जड लागता तेन्ना कितें करपाचें? फोन मारपाचो पिका बापोवपाचो न्हू ना. खुरीस जड लागता. जेजू म्हणटा तुजो खुरीस तूं उबार. तुजो खुरीस दुसऱ्याच्या खांदार घालिनाका. कित्याक जोण एकलो आपलो खुरीस उबारून चलता, जोण एकल्याक आपलो खुरीस अजनादीक लागता. तूं जें वचें घालून ताचो भार अदीक वाडूय नाका. पूण तुका जड लागता तेन्ना कितें कर. माथेवान बरयल्या शिव वर्तमानांत 11व्या आव्यासवरून 28वे वडीन जेजू म्हणटलो जड लागता जिवीत म्हजेशी येयात, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. जेजू म्हणना हांव तुमचो खुरीस काडून उडयतलो. जेजू म्हणटा हांव तुमकां समाधान दितलो. म्हणजे त्या वेळार तुका समाधानाची गरज आसा, बुजवणीची गरज आसा. जेजू बुजवण दितलो आनी उपरांत खुरीस उबारून व्हरूंक जाय जेजूच आदार दितलो. मागण्या वरवीं जेजू कडलें हें समाधान आमी सोदूंक आज आमकां उलो आसा. जे भाशेन सिरेनकार सिमांव ताणें जेजूक आदार दिलो ते भाशेन आमकांय घोडी आमचो खुरीस व्हरूंक दुसरो कोण आदार दी. बोडव्या काडून आमी खुरीस ताच्या खांदार घालचो न्हय पूण आदार दिता आदार घे. घोडये जेजू ताचेच वरवीं आमकां आमचो खुरीस व्हरूंक आदार दिता जायत. आनी शेकीं जेजू म्हणटलो म्हजे फाटल्यान ये, म्हज्या फुड्यान न्हय म्हज्या फाटल्यान यो. तुजें लक्ष म्हजेरूच दवर. जायते वस्तू तुका भुलोवंक दिसती पडटल्यो. तुका तुजो खुरीस उडोवन ते वाटेन वचूंक ओडून वतल्यो. तांचेर लक्ष घालिनाका. लक्ष फाटल्यान राव आनी फकत नीट म्हजेर पळय. जे वाटेन हांव येता तेच वाटेन तूं राव. तुजें लक्ष म्हजेरूच दवर आनी तुजो खुरीस उबारून चल ये तूं म्हज्या फाटल्यान. प्रितीच्या भयणी भावनो जेजू आज आमकां आमचो गिरादीक खुरीस आसा, आमच्या जिविताची खुरीस आसा ते उबारून चलूंक आज आमकां उलो करता. आमच्या फुडें तो आपूण चलून गेला. आपणें ती दूख अणभवल्या आनी आज आमकां दूख अणभवूंक तो आमचो सांगात आमकां दितलो. आमचो समाधान तो जातलो, आमचो सहकार तो जातलो. जेजू जेन्ना खुर्साचे वाटेर दूख सोंसतालो ताणें एकल्यानूच दूख सोंसूंक ना. ताची सांगाती ताची आवय आसली. जेन्ना खंय जेजूक धरलो तेन्ना खंय जुवांव आंकवार मारेशी गेलो आनी म्हणलें चल गे माय या आमी वेळ पावलो. आनी गेलीं खंय जूय जेजूक वताली थंय आंकवार मारया वेताली. पयस रावन पळयताली आपल्या पुताक. ताचें अपमान करताले, ताचें फॉर्मण मारताले, कोण ताका चाळयताले, मस्कऱ्यो करताले. आनी एकटीच कोणशाक रावन सगलें हें दूख आंकवार मारया आपल्या काळजान बाळगून दवरताली. आपुणूच एकली ओगेपणां सोंसताली. आनी जेन्ना जेजूक मारताले, जेन्ना जेजू खुर्साचे वाटेर चलोन वेतालो एक आवडो घोडये तेचे भितर रिगलो जायत. केन्ना काय म्हज्या पुताक हांव म्हज्या वेंगेन घेतली, केन्ना काय म्हाका फकत एक हात तरी लावंक म्हज्या पुताक मेळटलें काय. दर एके आवयचो आवडो तो जेन्ना भुरगो कोश्टवता भुरग्याक कोश्टवलेलो पळोवंक नाका. आनी तेन्ना एक आवय आपूण वचून भुरग्याक वेंगेक धरून सोदतली. होच आवडो आसलो आंकवार मारेचो. आनी खुर्साचे वाटेर आसतना हो आवडो घोडये तिचो पुराय जालो. पुताक ती भेटली, पुताक घोडये वेंग मारून गेली, हात तरी लायलो जायत. पूण आयले सिपाई तिकाय कुशीक मारली, तिकाय अपमान केलो, तिकाय अदीक दूख सोंसची पडली. त्या वेळार घोडये तिचे भितर आनीक एक आवडो रिगलो जायत. मनीस आसली ती आवयचें काडीच तिचें आसलें. खंयचे आवय आपलो भुरगो असो कश्टोवन मेलोलो नाका. भुरगो आपलो मेलोलोच नाका आपल्या आवय. आनी तेन्ना घोडये तिच्या भितर आवडो रिगलो जायत. म्हज्या पुताक मारतले, मारना जाल्यार पुरो. पूण जाणा आसली देवाची येवजण आनी देवाची येवजण शाती पावोंक जाय. आनी त्याच खातीर ओगीच रावन हें दुखूय तिणें सोंसलें आनी जेजू फुडें वचूंक तिणें उत्तेजन दिलें.
पूण तिच्या दुखीच्या वेळार जेजून तिका सोडूंक ना, कित्याक खुर्साच्या मुळी आसतना जुवान बरयल्या शुवर्तमान 19व्या वरांत आमकां मेळटा जेजू तिका आपल्या शिसाच्या आदीन कोत्ता. असोकतायेच्या वेळार आपल्या आवयच्या एकलीच तिका सोडीना. तो जाणा आपूण मेलो, आपूण आतां चडोन स्वर्गार वेतलो. आवय संवसारांत एकलीच सोडीना, तिका आपल्या इश्टाच्या हातान घालता. पृथ्वीच्या भयणी भावांनो, जोरी तरी आंकवार मारीचे दुखीचे आमी नियाळ केलो. आमकां जायत्या जाणांक दूख भोगतली, जायत्या जाणांक आमी चुरचुरतले आंकवार मारीक पासत, कित्याक एक आवय जावन आपल्या पुता पासत तिने व्हडवडे सोंसले. आयज आमकां जायत्या जाणांक आंकवार मारीक आमी जायतो मान दिता. आंकवार मारीच्या मानाक आमी जायते फावटी वेलंकांनी वेता, लुड्स वेता, फातिमा वेता. आमच्या गाडयेर बार्रांचेर पासून आमी सायबिणीचें नांव घालता. आमच्या सगळ्या धंद्याचेर पासून आमी सायबिणीचें नांव घालता, कित्याक आमी सायबिणीक मान दिता. सायबिणीक स्वर्गीची आवय आमी मान दिता, पूण घरांत म्हजी आवय आसा तिचें कितें काय? वय जायते जाणां आसात असोकतायेच्या वेळार आपल्या आवय बापायक, जेन्ना आवय म्हणटा बापूय लागता, आवय बापायक तांच्या असोकतायेच्या वेळार, तांच्या पिराय जाणटी पिरायेच्या वेळार तांकां आदार दितली. पूण जायते जाणां आसात आयज आपले आवय आपल्या बापायक एक सुरी सोडून पयस वचून रावतात, भायल्या गांवांत वचून रावतात. तांची एक दुसरी खबर, गोंयांतूच रावन आवय बापायक एका कोणशाक मारल्यात, आपूण घर काडून दुसरे कडेन रावतात. आवय बापूय जाणटी जाल्यात, तांचे कश्ट काडूंक आमकां नाका, तांकां कुशीन मारलेलीं आसात. पण भावनो, जेन्ना हांव पिड्यावंतांक कुमणे हांव घेवन वेता, घरांनी जायत्यो जाणट्यो आवयो आसात. येदें व्हडलें घर आसा, एका कुडांत एका कोणशाक आवय बावडी एकलीच आसता. जेन्ना कुमण्या घेवन तिका खबर घेता, म्हणटा आगे फोन बी केलोलो, ती म्हणटा बाबा हुंय रे, तेंची खबरूच ना, एक फोन पासून न्हय मरे ती. तेन्ना न्हू खऱ्यांनीच दूख भोगता. आवय म्हणटा एक फोन पासून करिनात, कित्याक त्या वेळार आवयचे व्हडवडे दिसून येतात. आवय रावता, केन्ना काय आपल्या भुरग्यांक पळयतली, केन्ना काय बेगीन दोत्तली, तांचो एक आवाज तरी आपणाच्या कानार सारतलो. होच तिचो एक ल्हानसो आवडो, तोच पासून तिचो पुराय सैना. तिच्या भयणी भावांनो, आवय रावता, केन्ना काय भुरगीं येतली, फोन कोत्तली, आवय रावता 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 आवय मोत्ता. आनी आवय मेली तेन्ना सगळीं कितलेय पयस आसूं येयलीं भुरगीं फोंडार रडोंक. मायच्या मोडे आसा, बोब मारून रडटात आनी म्हणटात माय एकूच जाप कर गे, माय एकूच जाप कर. बरें, त्या वेळार सजमोंक येता आपल्या घोडे पातकाचें, आपलें जें कितें वायट केलां पिराचिताचें मन घोडे आपूण म्हणटा जाय सजमोंक येता त्या वेळार. पूण खऱ्यांनीच तिडोक मारता ते म्हयन्याच्या मिसाक आवय फोंडांत गायल्या, कूड कुसोंक लागल्या. आनी तरी पूण ही जेन्ना आवयचे एक फावटी देखून फोंडार मागणें करूंक पासून येवंक नात, ते दीस बोब मारून म्हणटात माय एकूच जाप कर गे. फोंडार रडटात, वर्षी म्हयनोभर फोंडार मागण्या पासून करूंक येवंक नात. गोंयांत आयल्यात, हांगा थंय भोंवल्यात, आपलो सगळो वावर केला, पूण मायच्या फोंडाशी मागणें करूंक येवंक नात. आनी म्हणटात माय एकूच जाप कर गे. कित्याक जाप कर? भांगार सोदून मेळना घरा कडेन, कागदां खंय दवरल्याय ती सांगूंक जायी, तेका लागून मायक जाप कर गे. तुज्या भयणी भावांनो, हें जावन आसा आमचें दोंगीपण. फारिजेव जे भाशेन दोंगीपण करताले, आयज आमी हें दोंगीपण करता. माय एकूच जाप कर गे कोणाक दाखोवंक? जाणा माय मेल्या, मायच्या पळोवनूच वचोंक नासलें, आनी आयज म्हणटा हांव माय एकूच जाप कर गे. त्याच पासत माय जिवी आसतना मायक मान दियात. माय जिवी आसतना माय रावता एक ताळो आयकूंक, बापूय रावता ताळो आयकूंक. फोन तरी करात आनी मायक आपलो आवाज दियात. आनी कित्याक लागून करिनात जाल्यार ते भाटाचे कागदां तरी खंय आसात काय म्हूण विचारूंक फोन करात. भांगार तरी खंय दवरला तें विचारूंक फोन करात. आनी माय पाय सांगता सांगी नाकात खंय दवरलात तें, कित्याक सद्दां तरी फोन करतली, तें तरी विचारूंक निमतान फोन करतली, तुमी सांगू नाकात. आनी मेल्या म्हणटच येवन मागीर सोदून दी. पृथ्वीच्या भयणी भावांनो, वय घरांत जेन्ना आमी रावता, वयर सकयल जाता, वाद विवाद जाता, घोडे तेन्ना घोडे बेज उलयता, ती दूख आमी दिता, हें सगल्या घरांनी जाता. पूण आवयक सारकीच नाकारप, बापायक सारकोच नाकारप, सारकोच पयस करप हें सारकें ना. आनी आयज जेजू आमकां दाखोवन दिता, आपल्या आवयच्या असोकतायेच्या वेळार, जाणटे पिरायेच्या वेळार आपणे आवयक आपल्या शिसाच्या हातीन गेली, तिका सहकार दिलो. तूं कित्याक तुज्या आवयचो सहकार जायनाय? जेन्ना तूं ल्हान आसलो, तूं तुज्या आवय बापायचो कुरीस जाल्लो, तुका सांबाळूंक त्रास जायते पडले, ल्हानांतलो वयर करूंक जायते त्रास पडले. आवय बापायन आपलो खुरीस कसो उबारलो. आतां आवय बापूय असोक जाल्या हातरुणार पडल्यात, तांकां तुजो खुरीस कसो उबारूंक कित्याक फाटीं रावता? तांकां घेवन तांकां खुरीस कसो उबारून चलूंक तूं आज कित्याक फाटीं रावता?
एकदां तूं तांचो कुरीस आसलेलो, आज ती तुजी कुरीस जाल्यात. उगडासतरात जेन्ना तूं सांडो जातलो, तूंय तुज्या भुरग्यांक कुरीस जातलो. आनी जेन्ना तुजी भुरगीं तुका ते बरें लयतलीं, तेन्ना तुज्या गुन्यांवाचो तुका भिरांची जातलें आनी त्या वेळार रोडटलो म्हूण कांयच करूंक जावचें ना. त्या पासत अजून वेळ आसा. आवयो आसात, एकल्यो रावतात, तांचे लागीं तुमी वचोंक पावनात. एक फोन तरी करून तांचो हुस्को घेयात, तांची खबर घेयात. जेजूचे धिरादीक कोश्ट आमकां आयजूय सोडयतात. जेजून हे कोश्ट सोंसले आनी आयज जेजू आमचे धिरादीक कोश्ट, आमचे धिरादीक कुरीस आसात, ते घेवन चलूंक आमकां उलो कोत्ता. आयज हांव जेजूचो कसलो पाटलावदार काय. जेजू म्हणटा, तुजे कुशे प्रमाणे म्हजो पाटलाव करूंक तुजो कुरीस उबान ये. आज हांव तयार आसा काय जेजूचो पाटलाव करूंक? आज हांव तयार आसा काय निजाचो क्रिस्तांव जावन जेजूचो पाटलाव करून? वय खुरीस जावन आसात आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचे भाग. खुरीस जण एकल्याच्या जिवितान आसात आनी जायते फावटी आमी प्रश्न करता, हे म्हज्या जिवितान म्हाका कोश्ट कित्याक? म्हज्या जिवितान हांव कोश्ट कित्याक सोदतां? जायते घोडी आमचे जायते जाणांनी घोडी जबाब दिवंक प्रयत्न केला. सगळ्यांक पूर्णपणी जबाब मेळोंक नाकाय. पूण म्हज्या खासगी नियाळांतल्यान हांव म्हणटलो, पूर्णपणी म्हजो जबाब न्हय, पूण म्हाका समाधान मेळटा ह्या जबाबान. जेन्ना हांव कोश्ट सोंसतां, कित्याक म्हज्या कोश्ट ताचो जबाब म्हाका रोमकारांक बरयल्ले चिटीन 6व्या आवेस्वरान 3रे वडीन मेळ्ळो. आनी थंय बागेन पावलो म्हणटलो, आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात, म्हणजे ताच्या मरणान बुडयल्यात. पवित्र स्नाना वरवीं आमी म्हणटा, आमकां दोतोन शिकयता ते भाशेन आमकां नवो जल्म मेळटा. क्रिस्तान आमी जल्मतांव अशें म्हणटा. आनी जरी तरी पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्तांत आमी जल्मतांव, जाल्यार आयज हें वाचप सांगता ते भाशेन रोमकारांक बरोवन 3ऱ्या आवेस्वरान आमी मरतांव, आमी क्रिस्तांत मरतांव. आमी जल्मतांव क्रिस्तांत, आमी मरतांव क्रिस्तांत. जल्म आनी मरण तांचे मदें आसा जिवीत. जल्म आनी मरणाचे मदें आसा जिवीत. क्रिस्तान जल्मल्या, क्रिस्तान मेल्या, तर आमचें जिवीत क्रिस्तांत जावंक जाय. हांव म्हणटा, हांव क्रिस्तांव, तर म्हजें जिवीत क्रिस्ता सारकें जावंक जाय. आनी कसलें जिवीत? जेजूचें जिवीत जाल्यार कोश्टाचें. आपल्या जिवितान जेजून कोश्ट गुणगुण्या नासतना कोश्ट सोंसलें. आज जेजू आमकां तेच म्हणटलो, तुज्या जिवितांत कोश्ट सोंसता. तूं म्हणटा हांव क्रिस्तांव, तूं क्रिस्तान जल्मतलो, क्रिस्तान मरतलो, जाल्यार क्रिस्तान कोश्ट सोंसले तेच परी तुवें तुज्या जिवितांत कोश्टाक फुडो करूंक जाय. तुज्या भयणी भावनो, कोश्ट सगळ्यांच्या जिविताचो भाग. सगळ्यांनी आमी आमचो खुरीस उबारून चलूंक जाय. आनी जेन्ना आमी आमचे लक्ष जेजूचेरूच दवरून आमी चलतले, तेन्ना आमी शेवट मेरेन आमचो खुरीस घेवन पावतले. तर आज ह्याच खुर्सात हे खुरीस आमचे आसात, ते आमी उबारून चलूंक ताचे नीज पाटलादार जावंक आमकां ताचीच कृपा आमी मागुया. देवाची उतर आमी आतां आयकलां. हो नियाळ आमचो चालूच आसूं दी. आमचो याज्ञीक भाव जेजूची मुर्ती तशेंच सायबीन बायची मुर्ती धुपायतलो. आनी त्या उपरांत ह्यो दोनूय मुर्ती घेवन आमी इगर्जेन भितर सरतले, उमो घेतले. जाल्यार हो नियाळ आमचो चालूच आसूं दी. जे आतां सोबीत उतरां आमी आयकल्यात, आमच्या जण एकल्याच्या जिविताक कशे भाशेन आमी लायतले. हो आयचो उमो आमचो एक सदांचो उमो जावचो न्हय. आमी मुखार गेले, हात मुखार काडले आनी एक उमो घेतलो आनी गेली, असलो उमो न्हू. पूण ह्या उम्यांतल्यान आतांच जें कितें आमच्या कानार सादलां, हें आमी भितर घेतले. एके भाशेन म्हणटले आमेन. होय, आयज जें उतर आमच्या कानार सादलां, तें हांव मानून घेतां, तें हांव म्हज्या जिवितान घालतां आनी म्हजें जिवीत नवसरतां आनी जेजू फाटल्यान म्हजो खुरीस घेवन येता. हेंच आमच्या मनान घोळयत रावया. आनीक मांडावळ सांबाळून आमची कॉफ्रारीची भाव भयणां दाखयतात ते भाशेन ही मांडावळ सांबाळून आमी बरे भाशेन भितर इगर्जेन वचून उमो घेवंक तयार जावया. ह्यो दोनूय मुर्ती धुपायता आसतना आमचें मन देवाक उबारुया आनी आमी गीत करुया.
मांडावळ सांबाळून आमी भितर या. Lord,